तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी येसू मिया कृपे सागोरा दर्शन दी 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 कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दे तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया राया सर्गीच्या दर्शन दे 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 राया दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे तुझे लगी आइल्या येसू मिया तुझे लगी आइल्या येसू मिया महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लगी आइल्या येसू मिया 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 मोगळा जेसू तुझे लागी आयल्या आमी तुझे दर्शन घेवंक तुझे दर्शन आमकां हर एकल्याकी दी सोम्या या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं खरोच आजार आसाय म्हणून हांव हर एका या भावा भयणी सांगता सतमंता पातयेता सोम्या तूं खरेपणी जिवोत्सव आजार आसाय आमकां हर एक लागी पळयताय
आमकां हर एकल्यागे नांवान वळखताय आनी तुजी महिमा आमकां हर एकल्यागे परगडताय म्हणलें भावार्थान मानून घेता हांव सोम्या जेजू तुका आमी आराधन करता हांव तुका आमी नमान करता हांव तुका आमी स्तुती करता हांव कित्याक तूं सर्गा संवसाराचो राय सर्गा संवसाराचो धनी आमच्या जिविताचो राय आमचें सगळें जिवीत तुवेंत चलोवन व्हरचें धनिया त्या देखून तुजें दर्शन घेवंक आयलें हांव तुजें दर्शन आमकां जाय सोम्या तुज्या दर्शना विने आमी जियोंक चलोवंक शकना हांव सोम्या दी तुजें दर्शन आमकां हर एकल्याक ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक तुजें दर्शन दी सोम्या तुजी कृपा वाळय सोम्या तुजी सकत वाळय सोम्या आनी हर एकल्याक तुजो स्पर्श दी तुजो अनुभव दी सोम्या ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिफात तुजें हजरपण आमकां वळखून घेवंक तुजी कृपा बगूंक आमकां फावय सोम्या आमचे संगी राव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या आमचे संगी राव सोम्या तुजें दर्शन दी सोम्या आनी आमकां तुजो अनुभव दी सोम्या तुका जावं मान आनी होगळाप तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं वैभव आतां आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesu Krista tu सर्गींच्या सर्पजन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये जेसु ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सर्पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Aradan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Vandan tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Mahima tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Stuti tuka sumianchis. Pranipa tuka sumianchis. Pranipa tuka sumianchis. Pranipa tuka sumianchis. Pranipa tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hoglap tuka sumianchis. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. सुमयान जेजू या घडी येतो या पवित्र साक्रामेंटान हजर आसाय म्हणले वळखून घेता तुका आमच्या खास जमानांत आराधन करता नमन करता सुमया या घडी हांगासर जमलेल्या या सगळ्या भाव भयणीक या आराधनांत वांटेले जावच्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या पांयांतळे समर्पण करता सुमयान जेजू तुझे कृपा वाळून दी तुझे सकत वाळून दी सुमया प्रत्येक जावन आज सभाजनांनी मागोवंक सांगला तुझ्या पांयांतळे समर्पण करून सांगला सुमया ताका हर एक लागी तुझ्या पांयांतळे समर्पण करता हर एक लागी आपोर सुमया हर एक लागी आपोर सुमया तुझी सकत खाकोल तो वाळून दी सुमया प्रत्येक जावन त्या भावाक पाव पिंडोक तुझ्या पांयांतळे समर्पण करता सुमया त्या भावाक आपोर सुमया तुझी सकत ताच्या कुडींत वाळून दी सुमया बरी भलायकी ताका दी सुमया ताका आपोर सुमया अभिषेक सुमया हर एक लागी जे की कोणाक आमी घेवन आयल्या हर एक लागी तुझ्या पांयांतळे समर्पण करता या आराधनेच्या सुरवे सुमया तुझी सकत कृपा हर एक लागी वाळून दी सुमया हर एक लागी बरेपण लाभय सुमया जे कितें आमी मागोवंक आयल्या ते लाभय सुमया तुझी पदवी महिमा दाखय सुमया तुमचो धनी सगळ्या संसाराचो या पृथ्वीचो दाखय सुमया तुझे धनीपण आमी वळखून घेता त्या मरिपा तुझी महिमा परगट जावन दी सुमया हर एक लागी बरेपण सगळ्यांनीतल्यानी बरेपण वाळून दी सुमया जेजू तुका जावं मान आनी वगळाप सुमया तुका जावं आराधन आनी स्तुती सुमया तुका जावं प्रणिपात सुमया आता आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाल भवन आनी भयणीनो परत आमी आसाव या भोव पवित्र प्रशांत वेळा या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसाव आज आमी परत आयल्या ताका अर्गां दिवंक तसो उपकार बावडोवंक कित्याक गेल्या त्या हप्त्यान आमी हांगासर आयिल्ल्या ताजे मुखार आमी सरपडल्या जायत्या जाणां खातीर आमचे खातीर आमी मागल्लें आनी ताणें जायतें बरेंपण हर एक लागी केलां त्या देखून ताचो उपकार बावडोवंक ताका अर्गां दिवंक ताची स्तुती गावंक ताका होगळाप दिवंक आज आमी परत उपकार इवनान हांगासर आसाव त्या सुमया मुखार आसाव आनी तो सुमी कोरोसू आमचे मुखार आजार आसा आमचे मुखार तो आजार आसा आमकां हर एक लागी पळयता आमकां हर एक लागी नांवान वळखता मोगाचे न्हू त्या देखून त्या सुमया मुखार आसतना परत या घडये आमकां आमी समर्पण करया जे कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगलां जे कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांकां हर एक लागी ह्या आराधनेच्या सुरवेर ताच्या पांयांतळ आमी हाडया समर्पण करया ताचे कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू मस्त जाणांनी मागोवंक सांगलां जावं कामा खातीर जावं पयन बरें जावचे खातीर जावं बरी भलायकी मेळचे खातीर प्रत्येक जावन आमचो एकलो भाव पाऊल पिंटो म्हणून आयचे दिसा M.I.C.यूंत आसा फादर मुल्लास आस्पत्रेंत कठीण अस्वस्थ आसा ताचे कडेन मागोवंक विशेष तरान ह्या आराधना वेळा सांगला ह्या भावाकी आमी ह्या सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया आनी मागया मोगाचे न्हू सगळ्या ह्या आराधना वेळा सुमयाची ती कृपा सकत गुण करची ती कृपा वाळोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया मोगाचे न्हू आमी कितें मागोवंक आयल्या कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या तांकां ह्या घडये सुमयेच्या आमी पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी सुमयाचें धनीपण आमी वळखून घेवया तो वैज श्रेष्ठ वैज बरें करता तसलो आमचो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी एक घडी समर्पण करून आमी ताचे कडेन मागया मोगाचे न्हू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो मार्का सुवांचेल अध्याय 3 वाक्य 10 तावन 11 म्हणटा ताणें साबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटले देव सारी ताका पळयल्या तक्षणा ताचे मुखार सरपडून तुमचो देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या तळ्यान बोबो घालतले गे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर आमी इतले बरेपण घडचें तें पळयता हर एक दीस हर एक घडये आमचे मुखांत्र दुसऱ्या मुखांत्र मागतेल्या हर एकल्या मुखान इतलें बरेपण घडता आसतना आमी त्या सुमयाक आपडोवंक आमी ताचो स्पर्श जोडोवंक ताका समर्पण करूंक आमी आयल्या आनी प्रत्येक जावन आमी
बोबमान तूं देवाचो पूत नीज क्रिस्त म्हणून आमी व्हडल्यान सांगूंक आयल्या कित्याक हो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी बरें करूंक शकता तसलो हर एकल्याक बरें करून मुखार वता तसलो त्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो त्या देखून तूं मातेव सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 30 आनी 2 म्हणटा देखून मनशा उजीर जो कोण आपूण मुजो पाटलाव दर म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापाच्या उजीर मुजो म्हणून हांव परगडतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाचेनो ताणें करचें ताणें केल्लें बरेंपण आमी वळखा जाय आमी ताची म्हणून आमी वळखा जाय तो आमचो म्हणल्यार आमी वळखा जाय तवळ मात्र जायतें 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 बरेंपण आमच्या जिवितान घालता तितलें मात्र न्ही जेजून कितें म्हळां हांवूय म्हज्या बापा वजीर तुमी म्हजी म्हणून हांव वळखून घेता तुमी म्हजी म्हणून वळखून घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मोगाल बाबा आनी भयणी त्या सोमया मुखार आसतना ताणें केल्लें सगळें बरेंपण आमी वळखून घेवया ताची मान पदवी आमी वळखून घेवया मोगाचेनो आनी त्या सोमयाक आमी स्तुती करया आराधन करया किर्तन 140 आनी 7 वाक्य 1 3 म्हणटा सर्वेस्वराची स्तुती करा आमच्या देवाक किर्तन गावची कितलें बरें ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत आमचो सोमी व्हरतो आनी सर्व पदवेदार ताची जानवायेक मीत मेरना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सकड जानवायेन पदवेन वैभवान नेसलेलो आमचो देव आमचे मुखार आसा आमचो सोडवणदार तर ताका आमी अर्गां दिवया अर्दान करया स्तुती करया तुमची जबाब अर्गांनी वगळाप तुका सोमया जेसू हर एक फावटी तुजें दर्शन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिपा तूं आमकां दिताय देखून फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमचे सांगाता रावून आमकां मेटा मेटा म्हणल्या बरी आमची जतन घेतल्याय देखून गेले त्या हप्त्यान आमी तुज्या पांयान तळा समर्पण केल्ल्यांक तुवें आपडलाय जायतें जायतें बरेंपण केलां त्या देखून विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या देवाच्या उतराचो संदेश घेवंक भाग्य दिल्या जायतें तुवें बरेंपण दिलां देखून ह्या शालोम प्रेर पंगडा मुखांत्र ती बरी खबर सगळ्या संवसाराक तुवें परगट केल्या त्या देखून तुमकां कोणाय की अर्गां वगळाप कुर्सो मोन आसा जाल्यार कुर्शे त्या सोमयाक आमी काळजांत जावन अर्गां वगळाप आमी दिवया मोगाळ बाबा आनी भयणी सरकार संवसारांत हजार असो हर एक घडी आमच्या मेटा मेटा म्हणल्या बरी आमचे संगता सोमकोचो वत्तो देव सोमी आमचे संगता आसा तसो देव व्हडतो देव बळवंत देव तर ताका आमी गीत गावया आराधन करया स्तुती करया ಆಕಾಶದಲ್ಲೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೋ ಇರುವವರೇ ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ನೀವೇ म्हणल्या त्या उतरांनी सोमयाक आमी स्तुती करया आराधन करया तुमच्या कडल्यान गीत संको 21 पान संको 6 उबी रावया ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ Hallelujah, 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 Nana Yesu Raja. आमचे संगता हरी एका घडये रावसो आमचे एक भद्रती बाळो आमचे ते भद्र खोटे सगळे दोस्त आमचे जिवी सोलोन वरसो त्या सोमयाक आमी आराधन करया ताका आमी नमान करया आमचे जिवी ताका आमी समर्पण करया
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. आमकां हर एका पडलेल्या वेळा उखलचो, आमच्या जिवितांत जैत दिवचो. आमी चलोन वेताना, पयन करून वेताना हर एका घडये आमकां सांबाळचो, राखचो. सकट वायटा विघ्नांतले आमचे जतन करचो. तसो सोमी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा, ताका आमी आराधन करया, नमान करया, आमचे जिवीत ताका समर्पण करया. तो आमचो धनी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया, ताका आराधन करया. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವರಾದನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವರಾದನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा ते हर एक लाभवचो जावं तो वा विविध मनशां मारिपाक आमकां लाभवचो, आनी आमचें जिवीत हर एका घडये हर एका दिसा तें बरेपणान जावच्या बरें पळोवचो. तसो देव आमच्या मुखार आसा. विविध मनशां मारिपाक, बऱ्या मनाच्या मनशां मारिपाक, कुटुंबाच्या मनशां मारिपाक आमचो मोग करता, आमची जतन करता तो देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करया, नमान करया. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 सोम्या तुका जावं नमन तुका जावं आराधन स्तुती तुका होगलाप सोम्या. हर एक मान पदवी तुजी सोम्या, तुका जावं होगलाप मान आराधन स्तुती सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घ तुका सोम्या चिसो, होगलाप तुका सोम्या चिसो, नमान तुका सोम्या चिसो. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाल भावन आनी भयणीनो, फाटल्या हप्त्यांनी आमी आमचो देव आमचे लागीं उलयता. आमचो देव आमचे संगत आसा. आमचो देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता, आमचे लागीं उलयता, आमकां समजयता. आज परत आमी त्याच विशयाचे नियाळ करतना आमचो देव प्रत्येक जावन
पवित्र पुस्तका मारिपात त्या देवाच्या उतरा मारिपात आमचे लागीं उलयता. हर एका घडये हर एका मेटां म्हणल्या बरी जावं तो डायरेक्टली मनशा लागीं उलयलो, ताच्या रस्ने मारिपात उलयलो, विविध मनशां मारिपात उलयलो आनी तसो देव दिसपरतें दिल्ल्या त्या उतरां मारिपाती उलयता तें आमकां कळीत आसा. प्रत्येक जण आमी जायत्यांच्या जिविताचेर आमी नदर घाले जाल्यार जावं आमच्याच जिवितान त्या देवाच्या उतरां मारिपात तो संदेश आमकां कितें लाभला, त्या मारिपात आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण जालां, बदलावण जालां आनी तसो स्पर्श आमकां कसो जाला तें आमकां कळीत आसा. म्हाका उगडास आसा आमच्या दियेसींत एक मालगडो याजक आसा. तो कामा खातीर बंबय पावल्लो आनी जायत्या दुर्बळकायेन वाडुल्लो. मार्गार न्हिदोन म्हणल्या बरी तेजे दीस वा राती सरतलो, काम करतलो, ताका रावंक जागो नातलो. आनी ह्या जागाक त्या एका दिसा इगर्जे गेल्ल्या वेळार तें देवाचें उतर स्पर्श जाता. थंयसर ह्या जागान वाचल्लें देवाचें उतार लाभता, त्या देवाच्या उताराचेर प्रभाव घालता आनी त्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन सक्तेन आपणाचो वावर सांडटा, सेमिनरीक भरती येता. आज एक याजक जावन त्याच देवाचें उतार तो परगट करता. त्या मारिपात देव ताचे लागीं उलयला, त्या उतरा मारिपात आज त्याच देवाचें उतार हेरांक मांडून देव त्या उतरा मारिपात उलयता म्हणलो संदेश तो हेरांकी दिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. साई नासलो येला त्या अस्पत्रेच्या कटल्यार वळवळून आसतना ताकाय त्या पवित्र पुस्तका मारिपात तेंत उतार प्राप्त जाल्लें. सगळो संवसार जिखोवन आपणाचो आत्म वगडायलो जाल्यार कितें फायदो. आनी तें देवाचें उतार ताचेर प्रभाव घालें. देव त्या उतरा मारिपात ताचे लागीं उलयलो, ताचें जिविताचें परिवर्तन जालें आनी ताणें ताचें जिवीत देवाक समर्पण केलें. एक याजक जालो आनी त्या मारिपाती ताणें सुवार्ता परगट केली. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाचेनो लुकास वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 आमी वाचताना आमकां समजता जेजू ताचें मिसांव देई कितें म्हणल्यार परगट करता. आतां परगट केल्लें खंय तावन तो सिनेगोगाक गेल्ल्या वेळार ताकाय तो कवळो देवाच्या उतराचो इजाया प्रवाद्यान लिखलेलो तो कवळो दिलो. तो ताणें उक्तो केलो आनी वाचलें. आपणाचें मिसांव कितें म्हणलें तांतू लिखोन थंयसर बरोवन घाल्लें आनी तें ताणें घेतलें आनी त्या उतरा मारिपात ताका ताचेंय मिसांव जेजूक स्पश्ट जालें आनी त्या मिसावाक तो फुडें सरता आनी तें मिसांव जेजूय पूर्ण करूंक मुखार सरलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचेनो आज जेजून ताच्या मिसांव पळयना वेळार लोकां लागीं उलयलो, लोकांक ताणें सांगलें, शिकयलें आनी त्या उतरांनी देव सादवडाले. त्या उतरान पिडेस्तांक भलायकी मेळ्ळी, मेल्ले समेत उठले. पूण आज तेंत उतार आमी वाचतना जावं आमच्या घरांनी, जावं एका पिडेस्ताच्या कटल्या लागीं, जावं वायट सक्तेक वळख जाल्या एका व्यक्तीक त्या देवाच्या नांवान आमी वांजेल रजार आमी करतना म्हणटा ताचो प्रभाव थंय पडटा. देव तांच्या लागीं उलयता, देवाची सकत थंयसर वालता आनी जायतें बरेंपण हें हर एका दिसा आमी करता. त्या देखून देवाचें उतार आमकां मेळ्ळें एक दिर्वें. देवाचें उतार तें मोलादीक. आमी कितलीं बागी आज आमचो देव आमचे लागीं आसलेल्या त्या दिर्व्या मारिपात देवाच्या उतरा मारिपात दिसपरतें उलयता. आमी कितलीं बागी तें दिर्वें आमकां मेळ्ळां, तें दिर्वें आमचे लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. त्या देखून तूं हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 म्हणटा देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. पाजल्या 2 दरेच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक सकतात आसलें तितलें देवाचें उतार सक्तेवंत. देव त्या उतरा मारिपात अजुनी जीव आसा. देव त्या उतरा मारिपात अजुनी आमचे सांगात आसा. देव त्या उतरा मारिपात अजुनी अद्भुतां असर्या आमचे मदें करन आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तरीकून मोगाल भवन आनी भयणीनो देवाचे उतार निर्पळ जायना. देवाचे उतार सक्तेवंत. तें देवाचे उतार आमी आयकतना नियाळ करतना
तो आमच्या लागी उलयता मात्र न्ही, त्या दिसा कितें कृपा वाडली, त्या दिसा कितें सकत वाडली, कित्याक त्या दिसा त्या लोकान बावरतान ताचो पाटलाव केल्लो, बावरतान ताका आयकल्लें आनी जो प्रभाव थंय पडलो आजय तसो प्रभाव आमचेरय पडटा. त्या देखून जेजून आमकां सांगलेली ती ओंपियांची वापार, ओंपियांची वापार गाद्या मेरेर पडलें, कांट्या झिलकुटा मदें पडलें वा कडपी सुवातेर पडलें आनी बऱ्या सुवातेर पडलें. आज आमी तें उतार घेवचें, उतार तेंत तें, पूण आमी घेवच्या रितीर आसा. हांव कशें आयकतां, कशें तें घेतां आनी कशें हांव तें नियाळ करतां, कशें म्हज्या जिवितांत स्विकार करतां. जर तर हांव बरेंकन आयकून नियाळ करतां, म्हजें जिवीत त्या बऱ्या सुवाते मारिपा जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत जायतो प्रभाव घालता, जायतें बरेंपण जाता आनी जायती सकत त्या देवाच्या उतरां मारिपात सोमयाची म्हज्या आनी तुज्या जिविताक वालता मोगाचें न्हू. तर एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. येदे व्हडलें दिर्वें आमकां दिल्ल्याक त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. आज सोमयाचें हजरपण आमच्या कुटुंबांत आसा त्या देवाच्या उतरां मारिपात, देवाच्या उतराच्या सक्ते मारिपात. आमच्या घरांत आसा जाल्यार तें देवाचें उतार, तें मोलादीक दिर्वें, आमची ग्रेस्त ती आनी त्या देवाच्या उतरां मारिपात आमचो सोमी आमच्या घरा आसा, आमच्या लागीं उलयता, आमकां पळयता, आमकां सांबाळटा. ती कृपा आमच्या सगळ्या घरा भितर वालता आनी वालता आनी वालता. आमकां बरेंपण जाता. देवाच्या उतरां मारिपा तो आमच्या लागीं उलयता. पूण थोडे फावटी आमी देवाचे उतार जावं बरो गोडरेजींत, देवाचे उतार जावं बरो आनी खाले वस्तू दवरूं, देवाचे उतार आनी खंय धांपून लिपोवन दवरल्या बरें आमी दवरलां. तसो प्रयोग आमच्या जिवितांत जावना. त्या देखून देव आमच्या लागीं उलयना, कित्याक आमी तें वाचूना, आमी तें वाचिना, आमी तें घेवना. त्या देखून तो आमच्या लागीं उलयना, तसो संदेश आमकां मेळना. तर मोगाचें न्हू, ह्या देवाच्या उतरां खातीर ताका आमी अर्गां दितना तो त्या उतरां मारिपात आमच्या लागीं उलयता. तें पवित्र उतार म्हणलें समजूंक, त्या उतार आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत तें गाजोवंक, वाचूंक, ताचो नियाळ करूंक आमी कृपा त्या मागया मोगाचें न्हू. सोमया कडेन आमी मागया आनी त्या देवाच्या उतराची सकत, देवाच्या उतराचें मोल कितें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आमची मनां उजवाडाय म्हूण त्या जेजू लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी त्या देवाच्या उतराचे सक्तेन विणलेलें हें गीत गायता आसतना देवाचे सकत आज आमचे थंय वाळोवन दी. ह्या देवाच्या उतराची सकत आमचे थंय वाळोवन दी. ह्या देवाच्या उतराचे सक्ते मारिपात आमचे थंय बरेंपण जावं दी. ह्या देवाच्या उतराचे सक्ते मारिपात अद्भुतां असर्या आमचे बाबारी आनीकी जावं दीत. देव आमचे लागीं उलोवन दी म्हूण आमी आशेवन हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. तुमच्या जाग्यार पोर्नो कोंकणी भक्ती गितां बूक आसता तर पान संको 115 पोर्नो बूक मात. सोम्या तुझे उत्तर दिबो मोचे चिनिये अंकराचे वाटे मेटांग मोच्या आथ सोम्या तुझे उत्तर दिवो मोचे चिनिये अंकराचे वाटे मेटा मोच्या आधार सस्नीक सोबतू देव बापासो मनशारूपी संस्र खायलो उतरान करणे मोग देवासो आमकां तुवें कळी केलो सस्नीक सोबतो देव बापासो मनशारूपी संस्रा कायलो पुत्रा
मान करणे मोग देवासो आमका तुवें कळीत केलो उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हांव आयकता उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हांव आयकता सोम्या तुझे उतर देवो मुझे चिने तुझे जीवित दिता वाट सुकलेल्या वाडगा कैता उतर तुझे जीवित दिता वाट सुकलेल्या वाडगा कैता कोण केल्या विशेव दिता निरासल्या चेतन जिता कष्टातेल्या विशेव दिता निरासल्या चेतन जिता ओलय सोम्या ओलय आता उतर तुझे हांव आयकता ओलय सोम्या ओलय आता उतर तुझे हांव आयकता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे दोन्ही हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे करया आतां तेंचो उतार आमी आयकूंक वेता तें उतार कितलें स्वादीक जीव दितात आसलें बुजवून दितात आसलें धैर्य दितात आसलें भलायकी दितात आसलें सक्तेन भरतात आसलें त्या देखून आमी म्हळें उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी एक घडी आमची काल जमना सगळीं संपून उक्ती करया ताका आमी समर्पण करया हें देवाचें उतार आयकतना नियाळ करतना आमचे भितर ती सकत कुरपा वालता बंदपासां तुटोवन पडटा भलायकी वालता आशिर्वादाचो शिवर देंवता कितलें बरेंपण आमचे भितर जाता आनी तो संदेश जियोंक फुडें वेताना आमकां करपाक लागता तर परतून आनी परतून आमच्या काळजांत हांव सोम्याक म्हणया उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर उलय सोम्या उलय आयकता तुजो साकर तर मोगाचे न्हू आमी उबे रावया हें उतार आमचो भाव आमचे खातीर परगडटा नियाळ दिता तो आमी आयकुया त्या मारिपाती सकत आमी वळखून घेवया जेजू आमचे लागीं उलयलो अनभोग आमी जोडया उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हांव आयकता उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता बापा तुजें नांव महिमे बरें जावं तेन्ना अंतराळांतावन एक थाळो आयलो हांवें तें महिमे बरीत केलां
परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो. देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो थाळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. देवाचें उतार हें. आयच्या वचपांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार सर्वेस्पराचें हें देवाचें उतार म्हणटा जेजू हांगासर उलयता आपल्या बापा लागीं आनी बाप पुता लागीं उलयता. लोक म्हणटा हो गडगडो जालो वा आनी हेर म्हणाले देवदूत उलयता म्हणाले. पूण सोमी म्हणालो हें उलयल्लें म्हजे खातीर न्हय, तुमचे खातीर. तर ह्या लोकां खातीर उलयल्लें तें उतार जाल्यार ह्या लोकांनी आयकूंक शकनात तर खंयसर कोणाची अदुसूक मोगाचें न्हू. जेजू बापा लागीं उलयता, बाप जबाब दिता. लोक म्हणटा थांगा कितें उलयलें म्हूण कळटेसतना गडगडो जालो ह्या देवदूत जेजू लागीं उलयलें कोणा म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा हो थाळो म्हजे खातीर न्हय, तुमचे खातीर. कितली बिरमोत त्या जेजूक ह्या लोकांचेर दिसली जावेत. कित्याक सर्वेस्परा देवान उलयल्लें तें उतार ह्या खंयच्याय लोकांक अर्थ जावंक शकना म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्परा देवान उलयल्लें तें उतार ह्या खंयच्याय लोकांक अर्थ जावना म्हणलें एक दुखाची विशय. जेजूक मात्र कळ्ळें, पवित्रत्म्याक कळ्ळें. हे वांजेल बरोवच्या व्यक्तीक पवित्रत्म्याद्वारे ताका विशय कळ्ळी. पूण कोणा खातीर तें उतार आयलें गे, तो लोक तांचे कान बेरे जाल्ल्यान, आत्मीक कान बेरे जाल्ल्यान जें कितें सर्वेस्पर देव उलयलो तरी पूण ते आयकूंक शकले नात, आयकूंक शकले नात. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत मोगाचें न्हू, इंच जावन आसा. सर्वेस्पर म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन विविध रितीर उलयल्यार हांव आनी तूं चिंताव हें खालेंगी एक जावन आसा ह्या संवसारार. ह्या कुटुंबांत एक कितेंगी जावन आसा, एक कितेंगी एक पिडा येवन आसा. आमी सगळ्या मोगाचें न्हू गोंधळांत सांपडल्या. कित्याक सर्वेस्पर देव कितें उलयता म्हणलें हांव आनी तूं नेणा जाल्या. हांव आनी तूं नेणा जाल्या. जर तर हांव आनी तूं एका मार्केटीक येता जाल्यार थंयसर कितें घेवचें कितें सोडचें म्हाका आनी तुका सल्ला जाय. जर तर हांव आनी तूं कितें खाता जेवता जाल्यार तें कितें काय कितें खावन वचूं म्हणल्या विशयींत आमी सल्ला घेता. जिविताच्या हर एका घडयेनी मोगाचें न्हू हांव आनी तूं सल्ला घेता. पूण कोणाची सल्ला हांव आनी तूं घेवन आसा, मनशाची सल्ला हांव आनी तूं घेवन आसा. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमी जर तर कुर्ड जावन तुमी वाट दाखयशात जाल्यार ताका पाटलाव करचो तोय फोंडांत पडटलो. कोणी हांव आनी तूं मोगाचें न्हू. जर तर सर्वेस्परा देवाचो थाळो हांव आनी तूं आयकूंक शकना जाल्यार केवल ह्या मनशाचो थाळो आयकून हांव आनी तूं जियेता जाल्यार खंडी जावन हांव आनी तूं बसयल्ल्या पोंताक पावोंक शकना मोगाचें न्हू. तर हो थाळो आयकोसो जाल्यार कसो म्हणल्या विशयींत फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ केलो. आनी एक मॅट मुखार वचून आमी आज ध्यान करता कशें हो थाळो आयकूंक जाय. पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू थाळो आयकचो जाल्यार आमचे थंय गोंधळ या घुसपड आसूंक नसो. चिंतया इसल्याक जोर म्युजीक दवरला. अनेक लोक दोगतेक म्हजे कडेन लागीं बसून उलयतात.
अनेक लोक उलयतात कोणाचे म्हणे म्हाका आयकूंक अर्ज जाता की म्हाकाच्यानो कोणाचे म्हाका अर्ज जाता आसतना कित्याक साबार थाळे हांव म्हज्या कानांनी आयकोन आसा त्या देखून सगळ्यांनी म्हजें तें घुसपट आसा आनी त्या खातीर खंयचो ताळोय हांव सारक्या रितीन आयकोंक हांव शकना मोगाच्यानो आयकोंक हांव शकना पयत पुस्तक त्या खातीर किर्तन 46 वाक्य पोर आमी वाचता आसतना आमी नियाळ केल्लो जावन आसा सर्वेस्पर देव म्हणटा शांत राव हांव देव म्हूण वळखून घेया म्हणून हय मोगाच्यानो केदाळा हांव तूं शांत रावता हांव थवळ सर्वेस्पराचो थाळो हांव तूं आयकोंक शकता हांव शांत रावचें म्हळ्यार कितें स्वामी जेसू म्हणटा तूं मागणें करताय जाल्यार वोसो घराचें दार दांपो कुडाचें दार दांपो आनी थंयसर तूं एकलोच मागणें कर म्हळ्यार बायलो खंयचोय सोब तुका आयकोचो नाका तूं आनी देव दोनूच थंयसर ताळे म्हजो ताळो देवाचो ताळो हांव देवा थंय देव म्हजें थंय उलोवचो एक अनभोग जोडच्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजें मोत खंयच्याय गोंदळान नासतना केवल देवा थंय तुवें हांवें उलोवंक जाय म्हणल्या खातीर सर्वेस्पर स्वामी जेसू म्हणटा तो थाळो तुवें आयकोंक जाय जाल्यार सगळीं तुजीं जनेलां बागलां बंद कर एकलोच कुडान बस न्ही केवल संवसारीक जनेलां बागलां बागार मोतीची जनेलां बागलां थंय कितें जालें गी म्हज्या कामांत कितें जालें गी म्हज्या भुरग्यांक कितें जालें गी म्हज्या घोवाक कितें गे बायलेक कितें जालें गी रांदले अर्द्यार आसा गी आनी खंयचें काम खंयसर पावलें गी सगळो गोंदळ म्हजे दुस्मान कितें चिंतात दुस्मान कितें करतात सगळो तो गोंदळ सोडून शांत रावन थासो थाळो हांवें तुवें आयकोंक जाय त्या खातीर इसाया प्रवादी 33 अध्यायांत 15 21 वाक्यांत अशें म्हणटा मोगाच्यानो सर्वेस्परो थंयसर स्पश्ट तरान सांगूंक म्हाका आनी तुका आश येता कित्याक सर्वेस्पर देव इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा तुमी तुमची जिणी बदलिल्यार आनी समाधानान रावल्यार तुमकां थारण मेळटलें शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें पूण हें तुमकां नाका जालें वय मोगाचें न्हू शांत मनान हांव तूं ध्यान करना हांव सकाळीं उठल्या फुडें बरी न्हीद काड उठता आसतना म्हजें आनी तुजें मोत शांत जावन आसता पूण आमी कितें करता हांव पयलें पेपराचें न्यूज घे वॉट्सअप घे पळयता हांव सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे सकाळीं फुडें उठून पयलें म्हजो थाळो आयका शांतपणी आसच्या त्या वेळार उरल्यान सगळें न्हिदल्या वेळार तूं जागो जा वस आनी सर्वेस्परा मुखार राव तुज्या कुडांत एकलोच तूं राव सगळें तुजीं घरचीं कुटुंबाचीं न्हिदल्यांत तूं वेग्गी उठ आनी म्हजो थाळो आयका हांव तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हजो थाळो तुमी जर तर आयकात जाल्यार उरले खंयचेय ताळे आयकोवच्या पयलें म्हज्या घोवाचो म्हज्या बायलेचो म्हज्या भुरग्यांचो वॉट्सॅपाचो न्यूज पेपरांचो या खंयचोय रेडिओ टिवीचो खंयचोय ताळो आयकोवच्या पयलें म्हजो थाळो तुमी आयकया म्हणटा सर्वेस्पर देव मोगाचेनो शांत रावन म्हाका आनी तुका आयकूंक देव आमकां अपेक्षिता आनी आमी जाणो मोगाचेनो इसाया प्रवाच्या 33 अध्याय 21 वाक्य म्हणटा जावं तूं उजव्यान वेतना जावं तूं दाव्यान वेतना तुजे फाटल्यान तुजें कान ही उतरां आयकतले इस्स ती वाट तिजे रस्ते सोलोवन वच आयचो दीस म्हज्या खंयच्या वाटेन हांवें सोलोवंक जाय मस्तो आज कामां आसात मस्तो राठावळे आसात मस्तो रांदूंक आसा जावंक बरो मस्तो वावर आसा जावंक बरो ऑफिसान मस्तो टेन्शन आसा शेजाऱ्या मस्तो टेन्शन आसा कुटुंबान मस्तो टेन्शन आसा सर्वेस्पर देव म्हणटा सकाळीं फुडें उठ म्हजो थाळो आयका आयच्या दिसा तुवें कितें करी जाय हांव तुका सांगता वता आज हांवें तुवें एक निर्धार घेवंक जाय मोगाचेनो सगळो दीस टेन्शनान हांव तूं करचो नासा सकाळीं फुडें उठया सर्वेस्पराचो थाळो आयकूंक
हांवान तूं अत्रे घेवन रावया. सकाळ न्हिदल्या वेळार हांवान तूं उठया मोगाच्यानो. दुसरी संगत हांवान तूं उडास दवरी जायच्या दिसा आमी मागण्यार आसतना म्हणजे आमी देवा कडेन उलयतना देव आमचे कडेन उलयता. केवल हांवें जाय जाल्यार देव उलोवन दी म्हूण सांगल्यार जायना. आमी संभाशण केदळा करता मोगाच्यानो. तो म्हजे कडेन उलयता देखून हांव ताजे कडेन उलयता. तेदळा मात्र हे संभाशण चलता. पवित्र पुस्तकान हांवान तूं जाणाव सालुकाच्या 3ऱ्या अध्यायान 21 आनी 22 वाक्य अशें म्हणटा. आमकां सकाळ आमी मुस्तबुटी वसला. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो धयी कृपी एका पारव्या पर्यंत ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतल्यान एक थाळो आयकलो. तूं म्हजो पूत म्हज्या मोगा आसो. तूं म्हाका बोसड मानवालाय. केदाळ हो थाळो आयकलो. पवित्र स्नान घेतल्या वेळार गे ह्या पवित्र स्नान घेवन मागण्यार आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा सालुकाची शुभ वार्ता म्हणटा जेजून स्नान घेवन मागण्यार आसतना मोगाच्यानो हांवान तुयें मागण्यार आसतना तो थाळो हांवान तूं आयकूंक शकता. उडास दवरया. हांवें उलयतां सर्वेस्पर उलयता. आमी दोगांय एकामेका उलयता. त्या देखून मागण्यार वेळ करसूंक हांवान तूं प्रयत्न करया. तिसरी संगत हांवान तूं उडास दवरया. देवाची खुशी करचो उद्देश म्हजो आनी तुजो जावन आसा सय. केदाळा देवाची खुशी करचें म्हजें आनी तुजें आद्यता जाता की सर्वेस्पर देव उलोवन सांगता पुता म्हजी खुशी अशी आनी तुवें अशें करूंक जाय. जर तर म्हजीच खुशी म्हाका करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पर असो थाळो आयकना. चिंतया हांव एका मनशा लागीं आसा. तो मनीस हांवें सांगलें एक्की आयकना जाल्यार ताजे लागीं हांव कित्या खातीर उलयतां. ताका जाय जाल्यार तो मनीस करता जाल्यार कित्या खातीर ताजे कडेन हांवें उलय जाय. सर्वेस्पर देवी हेंच सांगता. जर तर म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजो थाळो आयकून त्या प्रमाणे जियोंक कुशी व्हरता जाल्यार म्हजो कुशी कितें जाणा जावं कुशी व्हरता जाल्यार ताचे लागीं हांव उलयतां म्हणटा. आनी त्या देखून आमी पळयता सांजुवांच्या 5व्या अध्यायांत मोठ्ठें वाक्य म्हणटा म्हजे शक्तीन हांव कांयच करूंक शकना. बापान म्हाका सांगल्या बरी हांव नीत करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी हांव पाळटां देखून म्हजें फैसल निती बरयत. वय मोगाच्यानो मस्त दिसांत हांवें तुवें हर एका घडये घडयेनी निर्धार करूंक आसा. म्हजो आनी तुजो निर्धार हर एका जिविताच्या हर एका घडये हर एका मिनटांत हांवें तुवें निर्धार करूंक आसा. हर एका घडये म्हूण येता हांवें. आनी हो निर्धार सारको जाय जाल्यार सर्वेस्परचो थाळो हांवें आयकून हांवें निर्धार करीत जाल्यार चिंतया हांवें आतां वसा जाय गी ह्या इल्ल्या वेळान वसा जाय गी. हांवें ह्या कारार प्रयाण करी जाय गी ह्या इल्ल्या दुसऱ्या व्हेकलार ह्या दुसऱ्या बसार हांवें वसा जाय गी. कितें म्हणलो सर्वेस्पर असो थाळो हांवान तो आयकून त्या प्रमाणे निर्धार करता जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या पुता तूं म्हजी खुशी करूंक तूं बैसरलें जाल्यार म्हजो थाळो तूं आयकूंक शकतलो. जिविताच्या हर एक घडयेन मोगाच्यानो हांवान तूं जावंक पुरो आमचें शिकाप जावंक पुरो हें वासिचें गी तें वासिचें गी म्हणलें जावंक पुरो जावंक पुरो हांव हें निर्माण करी जाय गी तें निर्माण करी जाय गी या म्हज्या जिवितांत कितें करी जाय हर एक घडी म्हाका तुका सवाल आसात. हर एक निर्धार हांवान तूं घेता आसतना जर तर हो निर्धार सर्वेस्पराच्या महिमेक हांवान तो निर्धार घेता जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा हांव त्या दाडा तुजे लागीं उलयतलो. चवथें मोगाच्यान उडास दवरया. केदाळा सर्वेस्पराच्या देवाक उतराक भियोन मनीस चलता थंय लागीं देव उलयता. उडास दवरया. केदाळा सर्वेस्पराच्या उतराक मनीस भियेता त्या दाडा सर्वेस्पर देव ताचे लागीं उलयता. ऐसाया प्रवादाच्या 66 अध्याय दुसरें वाक्य म्हणटा म्हज्या उतरा मुखार
थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालतां. म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालतां. कित्याक तो नदर घालता? कित्याक ताजे तो उतार आयकता आनी उतार आयकूनच्या कडेन त्या उतराक मान आनी गौरव दिवच्या व्यक्तीक लागीं सर्वेस्पर देव उलयता. आनी ಮುಂದುವರ್ಸೋನ್ तो म्हणटा त्याच अध्याय आमी 5वें वाक्य पळयता. 66 अध्याय 5वें वाक्य. सर्वेस्परच्या उतराक थरथरतल्यानो ताचे उतार ऐका. म्हज्या नांवाक लागून तुमचो द्वेष आनी तिरस्कार करता त्या तुमच्या भावांनी म्हळां आमी तुमचो संतोष पळोवच्या खातीर सर्वेस्पर आपली महिमा दाखोव पूण ते लजेक पडटले. उडास्तोरा आमचे विरोध कोण पुरो येतात ते लजेक पडटात. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजे उतार थरथरून म्हज्या उतराक कोण थरथरतात थंय जाल्याक म्हजें रक्षण आसा. कित्याक हो व्यक्ती म्हज्या उतार आयकून येता जाल्यार खंयसर गेल्यार हांव ताजो रक्षक जावन आसा. हांव ताजो रक्षक जावन आसा. त्या देखून आमी पळयता मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू आपल्या 6 माथेवाच्या 5व्या अध्यायान पयलें वाक्यांत त्या 8 बगीन पयली बग म्हणटा दुर्बळ्यांतच कने दुर्बळींनी बगी. कित्याक सर्मी जेजू म्हणटा दुर्बळ्याक ग्रेस्ताक पळयत आसतना गडा 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 जाता. कित्याक हांव दुर्बळो तो ग्रेस्त आनी त्या देळा सर्वेस्परा देवाक पळोवन ताजो थाळो आयकोंक हांवान तूं थरथरतावंगी. सर्वेस्पर म्हण देव म्हणटा तूं मनशा तूं भागी कित्याक म्हज्या थाळ्याक तूं थरथरोन आसाय. म्हज्या थाळ्याक तूं थरथरोन आसाय आनी त्या खातीर हांव तुजे लागीं उलयतां. उडासोर ह्या मोगाच्या नोये जर तर ताका सर्वेस्परा देवान एक थारू बांदूंक सांगलें जाल्यार कांयच पावस नातलो कांयच खुणां नातलीं तरी पूण नोये तो थारू बांदता जाल्यार एकच एक कारण जर तर सर्वेस्पराचें उतार हांवें आयकना जाल्यार हांव जियोंक शकना म्हणलें भें त्या मनशाक आसलें. त्या खातीर केदळा सर्वेस्पराचो ताळो आयकलो. सगळे मनीस ताका हसले तरी कालें तूं येदें व्हडलें तारू बांदताय खंयसर वचूंक तारू बांदताय येदें व्हडलें खंयसर बांदताय सगळो लोक आसलो जाल्यार सर्वेस्पराच्या उतराक थरथरलो नोये. तो सांगता ह्या सर्वेस्परा मुखार रावोंक म्हजे कारणां जायना. हांव त्या देखून हांव थारो बांदता. हो थाळो ह्या संवसाराच्या खंयच्याय व्यक्तीक येवना. बगार नोयेक मात्र थाळो तो आयकलो. कित्याक तो थाळ्याक तो नोये थरथरोन आसलो. उरल्या खंयच्याय मनशाक म्हजे लागीं तुजे लागीं सांगलें जाल्यार मोगाचें न्हू आव्हान तुवें बांदतें ना. उडास दर्या जर तर आमकां स्वप्नांत येवन देव येवन उलयत जाल्यार हांव तूं बांदतें गे मोगाचें न्हू. म्हाका म्हजेर डावट आसा. तुमकां कांय धैर्य आसा कोण ना कांय उलयनात तुमी कांय धैर्य दी तुमगे खर्चे आसलें पूण हांव म्हणटा म्हाका जाल्यार सगळ्याचे विरोध जावन हे खर्चे म्हळ्यार कुशालेचे विशय न्ही. केदाळा सर्वेस्पराच्या थाळ्याक तो तरतरता त्या वेळा मात्र केदाळा आब्रामाक सांगलें तुज्या पुताक म्हाका बली भेटय म्हणटा आसतना आपल्या बायलेक वेजार जाल्यार म्हणना आपल्या स्वंत पुताक बली दिल्यार म्हणना तरी पूण हांव सर्वेस्पराच्या उतराक तो थरथरोन ताज्या पुताक बली भेटयता. मोगाच्या न्हू कोणी खुशयेन आपल्या पुताक बली भेटयत आपल्या बायलेक कळ नासतना आपल्या पुताक व्हरून बली भेटयत. पूण आब्राम सर्वेस्परा देवाच्या उतराक थरथरलो आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव त्या आब्रामा कडेन निरंतर उलोवंक लागलो. मोगाच्या न्हू खंय गेल्यार सर्वेस्पर ताजे सवय आसलो ताजे कडेन उलयतालो. 5वें आमी उडास्टोरीचे ल्हान ल्हान संगतींनी सर्वेस्पर देव उलोवंक प्रारंभ करता. व्हडल्यो संगती एकच फावटी सांगना ल्हान ल्हान संगती म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. जर तर ल्हान संगती हांव तो सर्वेस्पर देव उलयतना ताका आयकना जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो संगती म्हाका तुका सांगूंक वचना. सामुएलाक आपयत आसतनाय सर्वेस्पर देव फस्ट येवन उलू उलयता ताजे कडेन न्हिदिल्ल्या कडेन उलयता. चरित्राच्या पुटांनी आमी पळयलें जाल्यार खंयसरी सर्वेस्पर देव उलयता आसतना पयलें ल्हान ल्हान संगतींनी उलयता. मोगाचें न्हू
उपरांत व्हडलो संगती त्या मनशाक करूंक सांगता. कित्याक सर्वेस्पर देव पळयता वो ल्हान संगती हांवें सांगलें वो मनीस आयकता की ह्या नांगी म्हणलें पळयता. म्हज्यान तुज्या जिवितांत उडास दवरया. कितलेशे फावटी सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयला सवेत, पूण आमी तें गणनच करुना आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव आतां म्हजे कडेन तुजे कडेन उलयलें म्हाका तुका आयकत आसना. कित्याक आमचे थाळ आमचे कान बेरे जाल्यात. त्या देखून पयत पुस्तकांत आमी सोम्या जाणाव सस्वाच्या खाणाची बियाची ओपार सोमी जेजू सांगता. एक सस्वाचें बी ल्हानशें तें बी तें सुरू एक ल्हानशें जड जाल्यार उपरांत तें वाडटा आसतना सबार तरेचे सुकणीं येवन ताजेर बसतात. वाडोवंक जाय म्हणलें कॉन्सेप्ट सोमी जेजू सांगता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्परसो थाळो हांवें तुवें आयकचें जाल्यार सर्वेस्परसो थाळो ल्हान सांगलें आमी आयकून वाडोवनूच वसा जाय. पयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवक्ते 28-23 वाक्यांत खान दिया म्हजो थाळो ऐका, शीत दिया हांव सांगता तें आयका. तर मोगाचें न्हू हांव आनी तूं हर एक ल्हान सांगती जें कितें सर्वेस्पर देव सांगता तें हांव तूं आयकव्या. आयकना जाल्यार कितें जाता? सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजो थाळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां तुमी दारूण करिनाकात. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे सर्वेस्पर देव म्हणटा ताचें उतार आयकत आसतना आमचें काळीज दारूण करूंक नजो म्हूण. एब्रेव घरांक बरयल्या 3 अध्यायान 15 वाक्य म्हणटा आज देवाचो थाळो तुमी आयकस जाल्यार ताजेर उपरांतल्या त्या काळार केल्ल्या बरी तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. ओय मोगाचें न्हू मस्त बोटी म्हज्यान तुजें काळीज हांवें तुवें दारूण केलां. ताजो थाळो आयकून त्या थाळ्या प्रमाणे हांव आनी तूं जियेन अशें आमी त्या प्रमाणे चलिल्ल्या वरवीं आमचे जिविताची वाट मस्त कश्टांची आनीक दगदोणेची जाल्या. मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नसो. हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत 12 अध्यायांत 25 वाक्य ध्यान करून आयका. मोगाचें न्हू सत्राय तुमचे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नजो. जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायल घराक ताजी शिक्षा चुकोवंक ना तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. उडास दवरा हांव परत तें सेंटेन्स रिपीट करता. आमी फाटल्या 4 हप्त्यांत हांव नियाळ करता आसतना चिंतूंक पुरो कालेंगी एक व्हडलें एचिवमेंट करच्या खातीर हांव आनी तूं सर्वेस्परसो थाळो आयकोवच्या खातीर काले आमी चिंतून आसा कोणा म्हूण न्ही. मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव म्हणटा स्पश्ट तरान हांव तें रिपीट करता. देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायल घरांक ताजी शिक्षा चुकोवंक ना तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. तर सर्वेस्परसो थाळो आयकना जावचें एक पाताक मात्र न्ही शिक्षा आमकां राखून आसा. शिक्षा आमच्या जिवितांत हें कित्याक जाता म्हणून साबार बोटे म्हणून तूं सवालां विचारता. हांव सर्वेस्परा लागीं व्हरता सोमियान जेजू म्हज्या जिवितांत असलें घडिता कित्याक जातात म्हणलें सवालां हर एक मनीस मोगाच्यान विचारना आसा. आज खंयसर गेल्यार वस्तू जाणां सांगतात देवर इंचदायक मालतेर देवर ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ म्हणटात. सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजो थाळो तुमी आयकोना त्या देखून ही शिक्षा हांव तुमी भोगून आसात म्हणटा. हांव आनी तूं नेणा मोगाचें न्हू मस्त बोटी देव म्हाका आनी तुका सगळें सांगता ह्या प्रमाणे वच म्हणटा त्या प्रमाणे वचना आनी ताजे उपरांत जाताना शिक्षा जाता आसतना कितें करता हांव आनी तूं रडून मंदिराक वेता रेतीऱ्याक वेता सगळ्यांनी वेता. सर्वेस्पर देव म्हणटा शिक्षा तुका आसा कित्याक तुवें म्हजो थाळो आयकोंक नाय त्या खातीर ही तुका शिक्षा. तर मोगाचें न्हू थाळो हांवें तुवें आयकोसो हे एक कालिंगी हांवें बरेपण करच्या खातीर न्ही. बगार
आमच्या जिवितांत उंचल्या पावंड्याचें जिवन जिवच्या खातीर, एक शांती समाधानाचें जिवन जिवच्या खातीर, शांती समाधानाचें कुटुंबाचें जिवच्या खातीर, शांती समाधानाचें समृद्धीचें जिवन जिवच्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे मोसो थाळो तुवें आयकोंक जाय. आनी ह्याच खातीर मोगाचें न्हू हेब्रेव घरांत 5व्या अध्यायांत 11व्यान 14 कशें म्हणटा, त्या बरयल्या पत्रांत सांग पावलून हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र 5व्या अध्याय 11व्यान 14 वाक्य अशें म्हणटा, हे विशयंत आमी सांगचें जाल्यार जायतें आसा, पूण तुमचे कान दाट जाल्यार देखून तुमकां तसो वेव्हार दिवंक कश्ट मारतात. निबोर कान व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजोणी जोडल्यांक, वय मोगाचें न्हू घट्ट खाण दिवचें व्हड जाल्ल्यांक. थाळो स्वच्छ तरान ताचो आयकत जाल्यार हांवें तुवें त्या थाळ्याक कान दिल्ल्या वेळार, हांवें तुवें कान दिल्ल्या वेळार अखेर करच्या पयलें मोगाचें न्हू आमी सगळां एक ध्यान ल्हानशें एका 2 मिनटांचें एक ध्यान करूंक पळया. कितें तें ध्यान? व्हडलें ध्यान न्ही, इतलेंच तें ध्यान. सगळे नेम एक दोळे आमचे, सगळे नेम एक दोळे आमचे. आनी कितें करचें? हांव आनी तूं खंयचेच आमकां एका जाग्यार वचून रावयला म्हण चिंतचें. जावंक पुरो रानांत, जावंक पुरो गुड्यार, जावंक पुरो एका थळ्या लागीं, या न्हंयच्या देगेर, या दर्याच्या देगेर खंय रावयला हांव आनी तूं नेणाव. दोळे दांपोवन हांवें तुवें चिंतूंक जाय. हें कितें करता हांव गे म्हळ्यार हांव आनी तूं ह्या वेळार आमी चिंता ह्या जाग्यार हांव आसा, हांव आनी तुवें दोळे धांपल्यात, मनीस कोणी म्हाका आनी तुका दिसना, थाळो मात्र म्हाका आनी तुका आयकता. म्हळ्यार सर्वेस्पर देव उलयतना सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका दिसना जावंक पुरो, ताचो थाळो मात्र म्हाका आनी तुका आयकता. आनी तो थाळो सांगता ह्या कुशीन वच, त्या कुशीन वच, आनी म्हाका आनी तुका तो अनुभव जाय जे मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं वेता आसतना बें काळोखांत ती मेटां काडटा आसतना म्हाका आनी तुका एका रितीचें बें दिसूंक पुरो. हांवें दर्याच्या कुशीन पडटांगी, न्हंयच्या कुशीन पडटांगी, ह्या दिशेन खणी आसा, इशिल्यान व्हडलो फोंड आसा, खंय म्हाका आतां वचून पडटांगी, ह्या मुखार एक सवाय आसा, ते वयर सरून हांवें वचोंक जाय, खंय आसा म्हूण आमकां नेणा. पूण तो थाळो आयकून त्या थाळ्या प्रमाणे गेल्या वेळार मात्र म्हाका आनी तुका वचोंक जाता. त्या देखून हें कांय व्हडलें आमी एक सेमिनारान ना, मस्त वेळ आमकां काडूंक जायना. एक या 2 मिनट जस्ट एक आमी थिंक करचें, कित्याक म्हळ्यार ताचो थाळो आयकोनच्या विशयान हांव आनी तुवें एक प्रॅक्टीस करचें म्हणून सांगेत. एक घडी दोळे धांपया. चिंतया आमी एका जाग्याक वचून पावल्या, मुखल्यान इल्लें थोडी मेटां काडटा आसतना न्हंय आसा, आनी एका कुशीक येता आसतना व्हडली फोंड आसा, मुखार आनी एका कुशींत मस्तू मेटां सोडून गुड्या वयर वचून आमी पावता. फाटीं वचोंक आमकां कळीत जाता आसतना, कोणूय म्हाका दिसता आसतना सगळें काळोख मात्र म्हाका दिसता, कित्याक हांव एक कुड्डो व्यक्ती जावन आसा. हांव आशेतां कोण मुणी म्हाका ह्या वेळार सांगात गी कशें हांवें वचोंक जाय. थवळ म्हाका एक थाळो, म्हज्या आवयचो, म्हज्या बापायचो एक थाळो म्हाका आयकोन आसा. आनी तो म्हणटा पुता रावल्ल्या कडेच राव, 4 मेटां उजव्या कुशीन घुं, मेटां आमी 4 ती उजव्या कुशीन काडूंक पळया. परत्यान म्हणटा तो थाळो, पुता त्या उजव्या कुशीक तूं 4 मेटां दवरलें, आतां एक अडकळ थंय मदें आसा,
तुवें एक हाय जंप केल्ल्या बरी तुजो पाय उखलून 2 मिनटां तुवें मुखार येसय. आमी ती पाय उखलून 2 मिनटां आमी काडुया आनी थंयसर म्हाका तुका थाळो आयकता. पुता हांगासर आतां तुज्या कुशीक व्हडलो एक पोंड आसा. जागृत राव. चिक्केस घडोवणें जाल्यार तूं त्या पोंडांत पडताय. एक मॅट मुखार ये. कुशीक गोवा नाका, मुखार ये. एक मॅट आमी मुखार येवया. परत तो ताळो सांगता. आतां 4 मॅटां उजव्या कुशीक काडन त्याच लायनीर तूं ये. हांवान तूं ती मॅटां काडन आसाव. सगळ्यांनी खाळोक आमी अंधकारांत आसाव. आनी तो थाळो म्हणटा आतां मॅटां सोड. आतां तुका मॅटां सोडूंक आसात. एक एकच मॅट तुवें धैर्यान काडूंक जाय. 10 मॅटां तुवें सोडूंक आसात. आनी सकाळस हांवान तूं ती 10 मॅटां काडटा आसतना धैर्यान काडटा आसतना गुड्याच्या तुदयेक वचून आमी पावता. थंयसर हांवान तूं थंड वाऱ्याचो अनुभव करन आसाव. समाधानाचें वातावरण थंयसर आमी पळोवन आसाव. आमकां भोगूंक मेळटा. अशेंच देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका तो दिसना तरी ताचो थाळो आयकून मॅटां काडल्या वेळार आमी न्हंयत बुडनातल्या बरी, खणयेंत पडनातल्या बरी, वाट चुकून वचनातल्या बरी, किर्तन 23 सांगच्या बरी सोमी म्हजो गवळी जावन म्हाका बऱ्या सुवातेर आपोवन व्हरता. तर आसतावन हांव आनी तूं ताचो थाळो आयकुया. त्या थाळ्यान सांगच्या प्रमाणे आमी जेया. खंयचोय थाळो म्हाका सर्वेस्परचो थाळो म्हूण वळखूंक करूंक आनी त्या थाळ्या प्रमाणे जियोंक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका करपा लागूं. आमेन, आमेन, आमेन. The Lord म्हजें नांव प्रिसिला रोजारियो, दुबय थावणू गांवांत कुप्पे पदावचें. देवान केल्ले उपकारा खातीर अर्गां दिता. म्हजी माय कासरकोट धाट्टू घरा आशिल्लें. फेब्रुवारी 6 तारखेर इल्लें समस्या जालें. दीस वेता समस्या चड जालें. माय डिप्रेशनार गेली. सुसायड करच्या हंतार पावुल्ली. घरांत म्हाका हर एकल्याचो म्हाका कॉल येतलो. तरी पूण हांव पयस आशिल्ल्यान म्हाका कितें करचें म्हणलें कळना. 10 तारखेर ब्रेस्तारा शालोम प्रेयराचो दीस. सकाळीं घरा फोन केलो. कितें समाधान म्हणलें नातल्लें. प्रॉब्लेम चड जालें. पूण म्हाका कितें करूंक जालें ना. 10 तारखेर संजेर शालोम प्रेयर चलून चलच्या वेळार सक्रामेंताचें रुपणें म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलें आनीक हांवें इतलें मागलें. आयच्या राती हांव न्हिदूंक वयच्या पयलें त्या घरांत हर एकल्या तें समाधान फावो कर जेजू. त्याच राती घरा फोन केलें. त्या वेळार माय धाट्टू वनी सगळां समाधान येनासलें. तितलेंच न्ही, जें कितें शालोम प्रेयरार वेळार दुबय तावन हांवें मागल्लें की 10 तारखेर शालोम प्रेयर आयतारा दीस हांव यूट्यूबार एटेंड करनासलें. थंयसर ब्रदर आजे अशें
मागणें करतलो. कुटुंबां भितर माय आनी सोनू हांच्या मदें समाधान जातलें. ह्या घडयेंत हांव त्या घरांत समाधान मेळटलें म्हणलो संदेश पवित्र आत्म्या मुखांत्र ब्रदर अजयन तावन आयकलें. वय मोगाच्यान घरांतले प्रॉब्लेम जावं ब्रदर अजय जावं ब्रदर MP नोरोना फादर अनिल आल्फ्रेडा कडेन कोणाय कडेन आमी सांगूंक नातलें. पूण पवित्र आत्म्या मुखांत्र संदेश दिल्ल्या ब्रदर अजय तशेंच MP नोरोना आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाक देव आशिर्वादीत करून दी. देवाचें उतार परगट करूंक देव कृपेन भरून दी म्हूण मागता. तशेंच शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीचो आत्मीक दरकतो जावन आसच्या फादर अनिल आल्फ्रेडाक देव आशिर्वादान भरून दी. तांच्या मिसां वावरांत देव राखून दी, सांबाळून दी, बरी भलायकी तांकां फावो करून दी म्हूण मागता. आमेन. आमेन. Let us surrender ourselves unto the Lord. Lord Jesus, we surrender ourselves, all our issues, all our problems unto you. Through your grace, mightily heal each person. We surrender every individual, especially those who are having dental issues. Lord, we surrender people who are suffering from various diseases related to the bones. We surrender individuals who are suffering from cancer. We surrender individuals who are suffering from COVID and all kinds of diseases. We surrender individuals who are suffering from diabetics and their sugar is very high and unstable. Lord Jesus, by your grace, mightily touch these individuals. May they experience your power. May they experience your grace. And in everything that they do, may they receive God's grace. Lord, let them be healed. We also pray for individuals who are facing different kinds of financial problems and financial issues. Lord, by your grace, may all their financial problems be solved, all the marital problems be solved, all the problems related to the properties be solved in the name and the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hara halagara gara bashgar Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕ್ಕೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹುಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಹಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿರೋ. ಈ
ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಅಂತರಂಗವ ನೀ ತುಂಬದೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವೋ. ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀ ಕಾಣದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವರ್ಥವೋ. ಅಂತರಂಗವನ ತುಂಬದೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವೋ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರೋ, ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರೋ, ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ. ಸಾಧನ ನಾನು, ಸಾಧಕ ನೀನು, ಬಂಧನ ಬಲವಾಗಿಸೋ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಆಲೇಲುಯಾ 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 ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ. The Lord is mightily touching an individual who has property issues, and the Lord is resolving all these issues. The Lord is telling, your prayers are heard, my child. I also see an individual who is having tooth pain in the left side, dental problem. The Lord is healing him. The Lord is also delivering few individuals who are caught in different kinds of bondages. The Lord is delivering them from lust, from anger, and all kinds of evil vices. The Lord is today strengthening the feet of the priests to do more work of God. The Lord is right now blessing and doctor. The Lord is also showing an individual who is studying in their final year, who is praying for a good job. The Lord is telling, do not worry, my child. I am listening to your prayers and I will guide you. The Lord is also blessing two women who are praying for their family members and also others. The Lord is showing, your prayers have been heard and your heart towards others I have seen, and today I will come and deliver you from all your bondages. The Lord is showing someone who is doing work with respect to electricals. The Lord is mightily going to raise him up. The Lord is showing, you are worried and you do not see any kinds of signs or miracles in your life, but the Lord will deliver you. The Lord will fill you, and the Lord will use you mightily, for your heart is with the Lord, and through your charity and because of your charity, the Lord is blessing you today. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो, देव आमच्या लगे उलयता तसो ताळो आमी आयकतां.
पूण मस्तबडी तो ताळो आयकून आमी त्या ताळ्यान सांगलेल्या प्रमाणे जियोंक सुकोवन पडटा आनी आमचो तो ताळो आमी आयकता आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी करता येंत आमी करचें आनी हाका लागून जायते आमींत वोन कान घेवचें कश्ट पिडा शिडा समस्या देवान दिवचे न्ही आमी वोन कान घेवचें आज सगळ्या संवसारार येंत घडोवन आसा एका लेखान मनशाक दैवीक ताळो आयकोंक मोन ना देवाचो ताळो आयकोंक मोन ना तांचे ताळे स्वार्थाचे हंकाराचे गर्वाचे आनी त्या देखून जावं आमच्या देशांत आज आंतरराष्ट्रीय मट्टार कितें घडटा तें आमकां कळयता प्रत्येक जावं आज रशियान उक्रेनावयर लढाई सुरू केल्या आनी बाबसाहेबान प्रत्येक जावन बाबा फ्रांसीस अशेल्या पिशेपणांत हांव भायर येवच्या खातीर तांकां मोठी उजवाड दिवच्या खातीर आमकां मागोवंक सांगला प्रत्येक जावन परवां सिंजीचो बुधवार मार्चाची 2 तारीख येवच्या हप्त्यान बुधवार उपास करूंक प्राजीत करूंक आनी हें झुजू रावच्या खातीर त्या मनाक उजवाड मेळच्या खातीर असल्या पिशेपणांत भायर येवच्या खातीर लढाई करचें म्हळ्यार जीव नाश करचें म्हळ्यार असल्या पिशेपणांत भायर येवच्या बाबसाहेबान मागोवंक आमकांय उलो दिला मोगाचे न्हू आमच्याच देशान आमी पळयता धर्मा खातीर भाशे खातीर आनी विविध संगते खातीर एकलो आनी एकल्याक आतां उडयता आज देवा दैवीक ताळो आयकना मनशांच्या ताळ्यांक आमी कान दिता आनी त्या देखून मनशांची काळजां मनां कठोर जावंक पावल्यान आनी हें सगळें घडोवन आसा तर मोगाचें न्हू आतां आमी दिंबयेर पडया आज आमी विशेश तरान आमच्या सगळ्या समाजा खातीर आमच्या देशा खातीर अख्ख्या संवसारा खातीर आनी प्रत्येक जावन आज रशिया आनी युक्रेना मदें सुरू जाल्लें तें झुजू तें आमच्या खातीर रावच्या खातीर नाजाल्यार थंयसर कोण ल्हान पापाच्या त्या लोकांची जीव मरणां जातात तांचो जीव ते वगडावन घालून घेतात असलें जायतो नश्ट जाता त्या देखून ह्या अधिकारार आसलेल्यांची मनां उजवाडच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू देवाच्या ताळ्याक आयकूंक दैवीक ताळ्याक कान दिवंक आनी त्या ताळ्या प्रमाणे जियोंक उजवाड असल्या व्यक्तींक मेळच्या खातीर आनी ती झुजाची मोडां नितलोवन वचून दित पडोवन वचून दित आनी शांती समाधान थंयसर राज जावन दी म्हणून आज आमी विशेश आनी प्रत्येक जाण हर एका मनशाच्या काळजान आसलो तो राग मोसर क्रोध हें सगळें भायसन थंयसर शांती समाधानाची भोगना शांती समाधानाची वातावरण हर एका काळजा मनांनी राज जावच्या खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन रशिया आनी युक्रेना मदें चलचें तें झूज रावच्या खातीर त्या मतांक उजवाड मेळच्या खातीर तें पिशेपण तें सोडच्याक आनी शांती समाधान राज जावच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया त्या लोकां खातीर साद्या लोकां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू सोमी आशिर्वादीत करून दी लोकांची साद्या लोकांची जतन करून दी तांकां सांबाळून दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया आमचे दोनी हात आमी उबारया मोगाचें न्हू त्या शांतीच्या दातारा कडेन दुताक लागीं आमी उबारया पवित्र आत्म्या धाडूंक प्रत्येक जावन ह्या राष्ट्राचेर युक्रेनाचेर थंयसर आनी आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमच्या देशाचेर पवित्र आत्म्या धाडूंक काळजां मनां बदलच्या खातीर दैवीक ताळ्याक कान दिवंक ती मनां उजवाडोवच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया अभिषेक करच्या खातीर सोम्यान आपोरच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें आमकां हर एकल्याक मागची ती जबाबदारी आसा आमचे खातीर मागणी सगळ्या संवसारा खातीर हर एका धर्माच्या लोकां खातीर मागची आमकां जबाबदारी आसा आमी क्रिस्तांवां आमी मागा जाय मोगाचें तर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें विशेष तरान मागया ही सगळे झूज रावच्या खातीर हर एकल्याचे काळजां मनां उजवाड राग द्वेष क्रोध आसलो तो पयस सरच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू अग्निया नाळावाकी Come Holy Spirit come अभिषेक मारा Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit especially on those two nations Lord Russia and Ukraine Lord bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus enlighten their minds Lord let them या दोन्ही राष्ट्रांच्या मना उजवाडाय कठोर मना ती मोवाळ कर सम्या साध्या लोकांचा जीव बिरमत पाव त्या लोकांचा असल्या मनुष्यांची मना उजवाडाय दार तुझ्या आत्म्याक शांतीची वातावरण शांती समाधान दे सम्या दार तुझ्या आत्म्याक शक्ती ओ तुझ्या आत्म्याक
ಓ ತುಜ ಆತ್ಮ್ಯಾಗ ಸಮ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವನ್ನೇ अभिषेक समया अभिषेक हर एक व्यक्तीच्या खालचा नसलो तो क्रोध मसूर हाके कोईसका समया ती खालचा मोबाळ का समया तुझ्या खालचा सारखी खालती मोडी का समया दार तुझ्या समया अभिषेक समया Jesus anoint them touch each and every one of them Lord touch them Lord anoint them Lord anoint them दार तुझ्या आत्म्याक समया अभिषेक समया pour out your spirit Lord Jesus we beg you Lord Jesus pour out your spirit Lord touch them heal them Lord anoint them Lord अभिषेक समया dimana uzvara hallelujah thank you Jesus praise you Jesus adore you Jesus thank you Lord thank you for the gift of your spirit thank you Jesus thank you Lord praise you Jesus thank you Lord thank you Jesus hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही सोडून घेता परत आमचे कुटुंब ताच्या पांयतळा समर्पण करूया आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सांद्याक ताच्या पांयतळा गांवांत पर गांवांत आसल्या हर एकल्यांक तो राखून दी सांबाळून दी म्हणून मागया आमच्या कुटुंबांत असल्या प्रायवंत पिडेस्त भाव भयणी ताच्या पांयतळा हाडया आमच्या भुरग्या बळांक युवा जनांक तांचे मती उजवाड दिवच्याक सारक्या वाटेन आनी वेच्या खातीर सोमी तांकां आपडून दी अभिषेक करून मागया कोणा आमच्या लागीं मागूंक सांगलां तांच्या खातीर कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांच्या खातीर आमी मागया मोगाचें मस्त जाणांनी मागूंक विचारलां कामा खातीर परगांवाक वयची तांचें पैन बरें जावचे खातीर बऱ्या भलायके खातीर तांकां हर एकल्यागे सोमयाच्या पांयतळा आमी हाडया तांचे खातीर आमी मागया सोमी तांकां अभिषेक करून आपडून दी बरेपण तांच्या मुखल्या दिसांनी तांच्या जिवितान दिवन दी तांणी आशिल्लें बरेपण तांकां लाभोवन दी म्हणून सोमया कडेन आमी मागया मग आमच्या दियेसीक आमच्या गवळी बापां खातीर आमच्या याजदाकां खातीर धार्मीक भाव भयणी खातीर भावार्थी लोकां खातीर आमच्या हर एकल्या खातीर मागया आमी एका मनाची काळजाची जावच्या आमचो एकवट आमचो क्रिस्तांवाचो कातोलिकांचो एकवट तीर जावच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू ह्या आराधनान वाटेल जातल्या हर एकल्या तांच्या कुटुंबाक सुमी अभिषेकाच्या खातीर विशेष तरान आमी मागया मोगाचें न्हू आनी सुमयाचें आशिर्वाद जोडूं तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येत्या बोडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सलोण वेच्या उस्कत विस्व्या बाबरताची बोलतिव्या ससे बापा तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच तळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावार्था प्रार्थुया येदवाविची सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून फल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन.
ಕುಬೀರವ್ಯ ತಡೆಯಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗತ ಮೆಮಣಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಸಂಗತ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.